आयज आता आमी आसा कुकेरे सर्कल NH17 जो रोड आसा हायवे हो रोड आता पणजे वता आनी तुमी पळयल्यार की हांगा कसो बंदोबस्त चल्ला तो सगळे पुलीस जे कोण थोडे लोक आसता तांकां एमर्जन्सी आसता तांकां भायर सरपाचे लोक पुलीस तांकां विचारतात तुमी खंय वतात कितें वतात जर कोण स्टाफ आसा मेडिकलाचो स्टाफ नाजाल्यार इलेक्ट्रिसिटी तांकां अलाव करतात नाजाल्यार जर कोणाक फार्मसी वचपाचें आसा कोणाक जर वखदां हाडपाचीं आसात आनी तांकां थंय पुलिसांक सांगचें पडटा आनी पुलीस मागीर तांकां अलाव करता वचपाक. आता आमी आसा पणजे ब्रिजाचेर तुमी पळयतात की हो जो ब्रिज आहा हेवी व्हेकल ब्रिज तो तेंच्यांनी बॅरिकेड्स घालून बंद केल्लो आसा कित्याक हेवी व्हेकल आयज वचपाचें व्हडलेशें कांय हेच ना वचूंक शकना. सेकंड थिंग तुमी पळयतात तेंचो दुसरो पॉयंट जो आसा जो ब्रिजा वयल्यान तुमी जेन्ना म्हापसा वतात त्या पॉयंटारूय बॅरिकेड्स घातलेले आसा आनी थोड्या लोकांक अजून दिसता की हॉलिडे आनी एक पिकनीक चल्ले आनी बरो एक खाली रोड मेळटा सो बरी फास्ट गाडी चलोवंक मेळटली आनी ते उमेदीन येतात. पूण पुलिसांची एक अशें आमी जेन्ना पुलिसां कडेन उलयतात तेन्ना आमकां अशें कळ्ळें की लोक कित्याचें कितेंय निमतां सांगतात पूण कोण म्हणटा आपूण सीएमाचो सोयरो कोण म्हणटा आपूण मेडिकलाचो स्टाफ पूण जेन्ना कार्ड जेन्ना विचारले वता तेन्ना आमचे कडेन कार्ड बीन आसना. आतां पळय आनीक आमचे कडेन हांगा आतां गाडी येयल्लेली आसा ताका सो आता तुम्ही पळयतात की हांगा एक येयल्लो आसा बँकेचो स्टाफ म्हणून सांगता तो आनी ताका पुलीस सांगता की बँक सद्या बंद आसा पूण ताचे कडेन कार्ड सुद्दां ना दिसता बँकेक दाखोवपाक पूण कार्ड बीन काय दाखोवना सो ताका पुलीस वचपाक कशें दिना. एसेन्शियल सर्विसीक बँकूय जाता पूण बँकेचो जो स्टाफ जो रिलेटेड टू ATM आसा तांकांच अलाव आसा. सो कोणूय जर अशें म्हणटा की आपूण बँकेचो स्टाफ ना जाल्यार जेन्ना सरकारान जेन्ना नोटिफिकेशन काडलें एसेन्शियल सर्वीस तातूंत जे थोडे गोश्टी घालून दिल्या तेंची नांवां सांगून ती निमतां सांगून लोक वचूंक सोदता पूण हाका हाजे कडेन कार्ड नासल्या कारणान हाका रिटर्न पुलिसांनी धाडलेलो आसा. तुमी हांगा पळोवंक शकता ते. बिचोलेन काल पर्यंतचा जो रिस्पॉन्स पळयत जाल्यार आयज ही कारवाई करप भरपूर गरजेची. म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता की पुलीस आपलें काम करता आनी लोकांक अवेअर करपाचो सगळ्यान पयलीं जो प्रयत्न आशिल्लो तो काल पर्यंत पुलिसांनी पळयलो करून सगळ्यां कडेन सांगून आनी सगळे टेलिव्हिजन सोशल मिडिया किंवा रेडिओ हाच्या सगळ्या वयल्यान लोकां कडेन सगळी कळवणी केल्ली की 21 दीस जे आमचे माननीय प्रधानमंत्री आहा तांच्यांनी सांगिल्लें की 21 दीस फुडलें लॉकडावन आसतलें हें आमच्या हिता खातीर आसा आनी हो जो कोरोना व्हायरस जो आसा एंड COVID-19 हो जो डिजीज आसा तो लोकां पर्यंत पसरूंक जायना म्हणून हे एक स्ट्रॉंग डिसिजन हांगासर घेल्लें आसा. म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता की कडोकट हांगासर बंदोबस्त केल्ले आसा आनी ह्या बंदोबस्तीन पुलीस ट्राय करता लोकां कडेन अवेअर करपाक लोकांक सांबाळून घेवपाक आनी स्वता PI दळवी सर सुद्दां हांगासर आमकां पळोवपाक मेळटा बिचोलचे पुलीस स्टेशनाचे PI जे आसा ते आनी स्वता ग्रावंड झिरोचेर येवन हांगासर काम करपाचो प्रयत्न चालू आसा. जात तितल्या रोजार कोरा सांफरा साहेबाको मागा की जेजूको मागून आमचेर जे दुयेंस दाणा जाल्या पुरो म्हणून आनी कोरोना व्हायरस गोंयां येना जाल्या पुरो म्हणून आनी खंयच्याय तेराक म्हजो गोंयचो भाव भयण आसा तांकां बरे भाशेन गोंया पावपाक हें म्हजी मागणी आनी मागता मातशें तुमकां त्रास जातले 21 दीस हें बंद दवरलां तुमी सजमन घेवपाक जाय आनी कसली डिफिकल्टी आसा तेन्ना आमकां फोन मारपाक जाता आमी तुमचे बरें आसतले हें सांगून काल जाणटान हांव सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा.
आमच्या लोकांबरोबरच टुरिस्ट लोक असतात आणि त्या लोकांची टुरिस्ट लोकांची सुद्धा मोठी गैरसोय झाली असा. So about this coronavirus coming, some problem maybe everybody must be stay home, and I decide and I buy some food only for me, only for my to have a little like this. और मैं वैसे तो हिमाचल से हूँ, पर यहाँ पे गुआरमूल में मैं हर सीज़न आता हूँ, 12 सालों से आ रहा हूँ काम करने के लिए. और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो डिसीज़न लिया है बहुत अच्छा लिया हुआ है. उन्होंने जो 21 दिन के लिए इंडिया लॉकडाउन किया, बहुत बढ़िया डिसीज़न है. इस हिसाब से दूसरी कंट्री में हालात को देख के यहाँ पे इंडिया में जो डिसीज़न है बहुत ही अच्छा है. और रही काम की बात, सीज़न की बात, टूरिस्ट की बात, वो तो नेक्स्ट सीज़न भी आएगा. अगर जान रहेगी तो अच्छा रहेगा, तो नेक्स्ट सीज़न के लिए भी होगा. और ऐसे भी गोवा में ये एंड ऑफ द सीज़न ही था. इसमें फ़र्क तो पड़ेगा पर उतना ज़्यादा फ़र्क भी पड़ने वाला नहीं है. और बाकी हम सब लोगों को इसमें कॉर्पोरेट करना चाहिए. हांव आतां हरमल बिचार आसा. तुम्ही पळोवंक शकता ह्या बिचार विदेशी लोकांचो भरपूर गर्दी आसता, पूण गेल्या 2-3 दिसां पासून ह्या बिचार कोणाचोच गर्दी ना आणि रेस्टॉरंटय बंद आसात. जे नरेंद्र मोदीन काल रात्री सांगले की 21 दिसाचो लॉकडावन आसा, लॉकडावन करपाचें. त्या खातीर सगळ्यांनी हेचेक सहकार्य करत आसात. आणि हरमल, मांद्रे, केरी, मोर्जी, पेडणे, जे पेडणे भागातले सगळे जे गांवां आसात, सगळे गांवांनी लोकांनी दुकान बंद करून ते लॉकडावन केल्लेले आसा. आणि 100% कोरोना व्हायरसी खातीर झगडपा खातीर ह्या लोकांनी सहकार्य दीत आसात. आयज आमी आसा हांगासर मोल्या चॅकपोस्टाचेर. तुमी पयला आसतले फाटल्यान गाडयो दिसता, ह्यो गाडयो सगळ्यो हांगासर आडयल्ल्यो आसा. आणि फक्त मेडिसीन आणि जे तांदूळ जे घेवन येता तांकांच गाडयो सकाळच्यो आयज सोडलेल्यो आसा. आणि राती 12 पर्यंत ज्यो गाडयो आशिल्ल्यो हांगासर तांकां सगळ्यांक सोडल्या. आणि 12 उपरांत ज्यो गाडयो येयल्या तांकां आतां सगळ्यांक हांगासर आडोवन दवरलेले आसा. आणि तेंचे चॅकींग करूनच जे मेडिसीन आहा जावं आनी कितें आसा जाल्यारूच तांकां अलाउड करता भितर. आनी गरज पडली जाल्यार बागायदारा कडेन नाल्यार फेडरेशना कडेन हेंचे आमी एप्रोच घेवन जर तेणी जर ऑर्डरी घेतल्यो ऑनलायन आनी जर आमकां जर नगरपालिकेन सांगलें जायत न्ही डिस्ट्रिब्युशन करपाक, ओन्ली दीस इज फॉर द म्युनिसिपल जुडिक्शन. हांगा जर आमकां जर सांगलें जायत आमी आमचो स्टाफ किंवा आमचे वर्कर जे आसा तांकां आमी ते लावन ते डिस्ट्रिब्युशन करपाक आमी तयार. डोर टू डोर करतले जसो आमी डोर टू डोर लोकांक सप्लाय करपाक आमी तयार आसा.